बुधवार 3 जानेर. जेजूचे पवित्र नाव. मुखेल वड. पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचो पाप काडटा तो. नियाळाक आदार. आमी सगळीं मूळ पातखांतावन जल्माक येता, पूण आमच्या बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान आमी पवित्र सोबेचे वांगडी जाता. आमी मूळ पातखांतली नितळ जाता आनी ख्रिस्ती जिवितांत भितर सरता. ल्हान आसतना आमकां बरें आनी वायट हाची चड वळख आसना, कित्याक भुरगेपणार आमकां तें सजमना. तरणे पिरायेर आमकां बऱ्या वायटाची वळख सजमून येता. जायते फावट असले पिरायेचेर तरणाट्यांक सगळेंच सारखें आनी बरें दिसता. ह्या आधुनीक काळार सगळ्यांच्या हातांत मोबायल एक सांगाती जाला. मोबायल हातांत नासतना थोड्या लागीं कांयच जायना. जेवण ना जाल्यार चलता, पूण मोबायल सारको आसूंक जाय. आयची भुरगीं तरणाटी तशींच वाडलेलीं पातकांची गुलामां जाल्यात. भुरग्याचपणार मोगान पडप, सांगाती आयज एक जाल्यार फारां दुसरो, काजारी जिवितांत विस्वास ना, फोट मारप हें चड वाडलां. आयज जुवामांच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, ताची सवय रिगून रावात, ती पातो करिनात. म्हणजे आमी पातकांत आसांव जाल्यार आमी जेजूक वळखूंक ना. तो देवाचो मेंढरो. हें जुवावान स्नान दिल्ल्या तेन्ना परगट केलें. जेजू संवसाराचे पाप काडटा. खुर्सार मरोन ताणें आपलें रोगोत आमचे पासत वारयलें. देवान खुमसाराचो साक्रामेंत घडोवन दवरला. एका याज्ञिका वरवीं आमची पातकां बक्षिता. म्हजो थाराव जेजूच्या मोगान रिगून रावन बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक हांव वावुरतलीं.